बीजेपी सरकार येऊन तिसऱ्या वर्ष सोंपले, मात सरकारान आतांच प्रादेशीक आराखड्याच्या कोफुसावाचो अभ्यास सुरू केला. शार आनी नगर नियोजन खातें सध्याक मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्र्यांक प्रादेशीक आराखड्याविशीं आतां मेरेन घडिल्ल्या गजालींची म्हायती दिता. त्या उपरांत रिजनल प्लॅनाच्या मुद्द्याक सरकार खऱ्या अर्थान हात घालतले. सुरवात करपासकट 3 वर्सां लागली. प्लॅन नेमको कसो आनी केन्ना मेरेन तडीक लागतलो ताचें अजून कांयच निश्चित ना. पळयात रिपोर्ट. आदल्या काँग्रेस सरकारान कांय कोफुसावां करून दवरिल्ली. तातूंत प्रादेशीक आराखडो हो विशय सगळ्या गोंयकारांनी लावन धरलो. होच मुद्दो धरून बीजेपी सत्तेर आयली. मात तेच विशयाक हात घालपाकूच बीजेपी सरकाराक 3 वर्सां लागली. सत्तेर येतना बीजेपीन रिजनल प्लॅनाचेर कितें आश्वासनां दिल्लीं पळयात. 20 मार्च 2012 राज्यपालाच्या अभिभाशणांत प्रादेशीक आराखडो 2021 ची अधिसुचोवणी फाटीं घेवन सगळ्या संबंधितांक नव्यान विश्वासान घेवन प्लानात फावो त्यो दुरुस्त्यो करपाचें उतर दिल्लें. 24 जुलय 2014 राज्यपालाच्या अभिभाशणांतलें आश्वासन पाळटले अशें उतर दिल्लें. 7 ऑगस्ट 2014 पंचायत पावंड्यार सब प्लॅन करतले, लोकांनी मतदान करून प्लान थारावपाचे पद्दतीचो विचार जातलो अशें आश्वासन सरकारान दिल्लें. सरकाराची 3 वर्सां सोंपत आयली तरी हातूंतलें एकूय आश्वासन फुडेंच गेल्लें ना. 2001च्या आराखड्यान गोंयभर वट्ट 12% जमीन सेटलमेंट झोनान आशिल्ली. 2021च्या ड्राफ्ट प्लानात उद्देगीक जमीन धरून वट्ट सेटलमेंट जमीन 15.35% दाखयल्ली. मात अधिसुचीत प्लानात सेटलमेंट झोन अकस्मात वाडयलो म्हूण नागरी संस्थांनी आरोप केल्ले. सरकारान प्रादेशीक आराखडो 2021 तात्पुरतो स्थगीत दवरपाक एक परिपत्रक काडलें. ते प्रमाण 2001 आनी 2021 प्लानात एकसारखे आशिल्ल्याच सेटलमेंट झोनात कामाची मान्यताय दिवपाचो निर्णय जाल्लो. मात दोनी कडेन एकसारखे नाशिल्ल्या सेटलमेंट झोनात बांदकामांक मान्यताय दिल्ल्यो कितल्योश्योच केशी लोकांनी आनी एक्टिव्हिस्टांनी उक्ताडार हाडल्यो. 2011 लोकांच्यो सुचोवण्यो आयकुपा खातीर फाटल्या सरकारान प्रादेशीक आराखडो उक्तो केल्लो. तेन्ना लोकांनी केल्ल्या सुचोवण्यांतल्यो 50% सुचोवण्यो खंय आनीक सेटलमेंट मागपाक आशिल्ल्यो. प्रादेशीक आराखड्याचो मुद्दो सोडयतना ह्यो गजाली सध्याच्या सरकारा मुखार मोठे आव्हान आसतल्यो. फाटल्या सप्तकांतले बसकेन मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी उपमुख्यमंत्री डिसोजान शार नगर नियोजन खात्याकडच्यान प्लानाचेर म्हायती घेतली. फुडली बसका 30 जानेराक जातली. सध्या सरकार रिजनल प्लानाचो इतिहास समजून घेता. ते उपरांत प्लानाचो भूगोल आनी उपरांत वर्तमानांतल्या आराखड्याची मांडावळ थारतली. मात ह्यो गजाली केन्ना आनी कश्यो जातल्यो ताचेर सध्या तरी निश्चित प्लान अजूनय ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. गोंयांत मुतखड्याच्या दुयेंतीचो आंकडो बरोच वाडला. कुंकळेच्या नुसी-वोकाट हॉस्पिटलांत मुतखड्याच्या दुयेंसाचेर अत्याधुनीक तंत्रज्ञान वापरून उपचार जातात. मोठ्या मुतखड्याच्या दुयेंतीचो आंकडो चड. नुसी-वोकाटांत 400 दुयेंतींचेर खासा किहोल पद्दतीन उपचार केला. डॉक्टर माधव सजगिरी मिडियाकडे उलयलो. हॉस्पिटलांत आतां आनीक नव्यो आर्विल्ल्यो उपचार पद्दती सुरू केल्यात. One is treating very large kidney stones. These are called as staghorn stones, where the kidney is completely filled with stones. And conventionally, a major open operation is the only option. But we do a special mini percutaneous keyhole technique to treat these stones, where the patient literally has no scar, post-op recovery is fine. And we have done close to 400 of these large staghorn stones, the incidence being very high in Goa. The other equipment which we have now is called as a flexible ureteroscope. It's called as retrograde intrarenal surgery. It has come into as a subspecialty in the last few years, and we have completed over 300 of these stones, where 300 of these cases where we have where the endoscope goes inside the kidney, literally with minimum anesthesia, just sedation and local anesthetic, and works inside the kidney. The kidney is like a cave with stones, tumors, narrowing strictures inside, and with the endoscope and the laser it can bend into all these crevices and treat. We are having multiple instruments of Karl Storz, Octopus, Olympus, Stan OT table, endo camera, and one of the best things are scopes, which are flexible in nature, so it doesn't harm the patient. It cannot cause trauma. It are flexible by origin. OT lights of annular, which gives a wide view, good view to the doctor for performing the surgeries. And you can say we have laser machines of YAG,
and these machines are vital to treat the patient on a better aspect. बुधवारा राती पणजे मेर्शे हायवेर जाल्ल्या अपघातात मेर्शेचो एकलो आगताक गेलो. 50 वर्साचो फ्रांसीस फर्नांडीस मोटरसायकली वयल्यान पणजे सावन मेर्शे वटेन वतालो. लश्कराच्या ट्रकान ताका धपको दिलो आसूं अशें अपघात पळोवपी सांगतात. अपघात जाल्या उपरांत ट्रक थंय रावनासतना नेटान फुडें गेलो. उपरांत लोकांनी ट्रकाक आडायलो. हो ॲक्सिडंट बुधवारा राती सुमार 7:30 घडलो. फ्रांसीस फर्नांडीस मोटरसायकली वयल्यान मेर्शे वटेन वतालो. लश्कराचो ट्रकय पणजे सावन मेर्शे वटेन वतालो. पणजे सावन मेर्शे वतना सर्कला आयल्यान हो ॲक्सिडंट जालो. मोटरसायकल चलोवपी कसो पडलो तें कळूंक ना, मात सरळ ट्रका पोंदा गेल्ल्यान ॲक्सिडंटाचे सुवातेर तो आगताक सोंपलो. लश्कराचो ट्रक मात रावनासतना मुखार गेलो. लोकांनी ट्रक सर्कला कडेन आडायलो. पोन्ने गोंयच्या पुलिसांनी येवन पंचनामो केलो. फ्रांसिसाची कूड जीएमसीन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडली. पुलिसांनी लश्कराचो ट्रकाचो ड्रायव्हर अशोक मानुकेक ताब्यान घेतला. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. घेवया एक विराम.